नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. ऑपरेशन अजय खाला इस्रायलांतल्या 274 भारतीय नागरिकांक घेवन चौथे विमान दिल्ली विमानतळार पावले. केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही.के. सिंग हांणी इस्रायलांतल्यान परत आयिल्ल्या भारतीयांक तिरंगो दिवन येवकार दिलो. इस्रायलांत रावपी भारतीय नागरिकांक भारतात हाडपा खातीर अभियान सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतिल्ल्यान आमी भारतीयांक मायभुयेंत हाडपाक पावले अशें मंत्री व्ही.के. सिंग हांणी सांगला. क्या चीज होती है, नहीं तो आमतौर पे जब भी हमने मिशंस किए हैं वो तब देर हो जाती है, उसके अंदर लोग बाग निकलते नहीं है, लोग बाग आना नहीं चाहते. जब हम लोग कहते हैं भाई अभी आप रजिस्टर करिए और चलिए, तब कोई नहीं करता. यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर आपने देखा होगा शुरू की जो फ्लाइट आई उसमें बच्चे काफी थे, क्योंकि चीजों के लिए थोड़ी तकलीफ लोग बाग सोचते होगी, तो इसलिए लोग बाग आ गए. मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी. इस्रायलांतल्या भारतीय नागरिकांनी भारत सरकाराचे उपकार मानल्यात आणि आपले विचार उक्तायल्यात. खराब है ही, जैसे हम जानते हैं, और एम्बेसी ने काफी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल. एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट. ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने उसमें बच्चों को आके, पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम. एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया. वहाँ से बराबर कांटेक्ट आया, मैसेज आया, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड. It's a really great operation for us, and I will really like to thank government of India. Okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard a lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना. Okay, and हाँ missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है. So thank you so much. Finally we are here. 2036 वर्सा ऑलिंपिक खेळा सर्तीचे आयोजन भारतात करपा खातीर सगळ्या पावड्यार यत्न करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या 141व्या बसकेचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरीत मुंबय जाल्या उपरांत ते उलयताले. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची बसका 40 वर्सां उपरांत भारतात जाता. हे बसकेत ऑलिंपिक खेळा संबंधान महत्वपूर्ण निर्णय घेतात. 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा. ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है. इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं, और 2036 ओलंपिक्स से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है. राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर खेळगडे आनी प्रेक्षकांक सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. तांणी काल राती कांपाल क्रीडा संकुलाक भेट दिवन चालू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो. 40% खेळा प्रकार कांपालार जातले आनी म्हूण ही सुवात महत्वपूर्ण आसा अशें तांणी सांगलें. खेळा सर्ती वेळार पणजे शारात येरादारीची कोळंबी जावची न्हय हाची जतनाय घेतले अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलां. जरी आमी 22 तारखेक आमकां तांकां डेडलायन दिल्ली आसा, तर 20 तारखेक
आमी हो एंटायर वेन्यू विथ ब्रँडींग कार्पेटींग AC हे सगळे काही गोष्टी तयार जातलो आणि मागीर आमकां गेमी सुरू जाता म्हळ्यार थोडोसो ब्रिथींग स्पेस आमकां 3 दीस आसा त्यो काही गोष्टी थोडे अल्टरनेटिव्ह किंवा अरेंजमेंट जर आमकां बदलपाक जर जाय जाल्यार काही गोष्टी आमकां बदलपाक शकता हांवें कित्याक म्हणटा प्लॅनाचेर पळप आनी एक्चुली ते फिजिकली कशें दिसतलें हेतून जमीन आसमानाचो फरक आसा पण डेफिनेटली आमी टोटल जेन्ना ब्रँडींग दिसलें तेन्ना ही सामकी खेळ नगरी कशी आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली हांव इतलेच खातीर आयिल्लो आसात काही गोष्टी प्रॅक्टिकली ज्या वेळाचेर आमी सायटीचेर येतात तेन्ना काही गोष्टी प्रॅक्टिकली जे काम करणारे जे आसात तांकां थोडेशे प्रॉब्लेम्स येतात डिफिकल्टीज येतात ते डिफिकल्टी कशे तरेचे रिजॉल्व करपाच्यो ते डिस्कशनांतले आमकां काही गोष्टी आमी समजुपाक शकता आनी म्हाका आशा आसा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांचो प्रेम गोंयकारांचो आशिर्वाद जो आमच्या फाटल्यान जो आसा प्रत्येक जण म्हजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ एजन्सीचे ऑथॉरिटीचे सगळे स्टाफ जे आसात इन्क्लुडींग माय स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इन्क्लुडींग माय एक्झिक्युटीव डायरेक्टर ही वर मिटिंगाचेर सगळे काही गोष्टी काम करता आसतना पळयता आनी सगळ्यांक आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती आमी दिल्ली आसा विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर व्हिएतनाम आणि सिंगापूरच्या 6 दिसांच्या भोंवडेर आयज हनुईत पावले व्हिएतनाम पावून तांणी इतिहासीक ट्रान कुऑक पगोडाचो दौरो केले विदेश व्यवहार मंत्री 18व्या जोड आयोगाच्या बसकेचे जोड यजमानपण करतले हे बसकेत अर्थव्यवस्था वेपार विज्ञानिक आणि तंत्रीक सहयोग या विषयांचेर भासाभास जातली आपल्या या भोंवडेर डॉक्टर एस जयशंकर हो ची मिन शारात वतले भारतीय वंशाच्या लोकांकूय ते मेळटले आणि महात्मा गांधींच्या प्रतिमेचे अनावरण करतले व्हिएतनाम उपरांत 19 ऑक्टोबराक ते 2 दिसांच्या सिंगापूर भोंवडेर वतले आयज घटस्थापना करून शारदीय उत्सवाक सुरवात जाली पेडणे भगवती देवळात पारंपारीक पद्दतीन व्हडा उमेदीन घटस्थापना केली नवरात्रोत्सवात देवळाकडच्यान मैदानात वेगवेगळ्या रंगाची वस्त्रां धुवपाचे काम धोबी समाज फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन करतात तातूंतली 21 वस्त्रां देव रवळनाथ आणि 20 वस्त्रां श्री भूतनाथ तरंगाक न्हेसयतात भगवती मंदिरात घटस्थापना सांगना करून गाराणा सामूहिक गाराणा घालून घटस्थापना जाल्ली आहे आजपासून 9 दिवस संध्याकाळी 8 वाजता रात्री पालखी उत्सव जातलो त्यानंतर कीर्तन महोत्सव आणि प्रसाद वांटप वस्त्रां जी हे केल्ली आहात धुतलेली आहात त्यातली 20 आणि 21 ह्या पद्दतीन नेसयल्ली जातात 21 श्री रवळनाथा 20 श्री भूतनाथा अशी नेसयल्ली जातली आणि मोरजे भौशीक दुर्गा उत्सवाक आयज सावन सुरवात जाली नवरात्रेत मोरजे दुर्गा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात नवरात्रा आणि दुर्गा उत्सवा निमतान जायत्या कार्यावळींचे आयोजन केला सुरुवातीच्या आम्ही दत्तात्रयाच्या देवस्थानात करतात मोरजी बागवाडा इतली उमेद आणि उत्साहान सगळीच वाडेकर जावं आख्खो मोरजी सहभाग घेतात तेतून आमचो यंदाची जी आमची कला पेंटिंग म्हणतात पळय जी आमचे उमाकांत कोकेन केलेली आणि ती खूप परीन म्हणजे इतली बरी दिसता की आमी ती भायल्यान हाडटाली ताका सुद्दां इतली तो रंग त्याचा उठून दिसनासलो आता ती मूर्ती खरीच प्रभावशाली अशी दिसता आमी हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात हांगासर आख्खे गांवकार जमतात आमी प्रत्येक दिसा हांगासर वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडटात आणि सगळे लोक हांगासर उमेदीन आपलो सहभाग दितात अशीच मागणी आहा की मोरजेतलेच तशेंच मोरजे भायले सुद्दां सगळ्या गांवचे लोक जे आसा हांगासर येवन आमच्या दुर्गा उत्सवाक सहभागी जावचे देशाचे 11वे राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हांच्या जयंती दिसा निमतान आयज देशभरात संवसारीक विद्यार्थी दीस मनयतात भारताचे मिसायल मॅन डॉक्टर अब्दुल कलाम हांचो जल्म 15 ऑक्टोबर 1931 वर्सा तामिळनाडूतल्या रामेश्वरमात जाल्लो 2002 ते 2007 मेरेन तांणी भारताचे 11वे राष्ट्रपती म्हूण पद सांबाळ्ळें रामेश्वरम ह्या ल्हान गांवांतल्यान दिल्ली राष्ट्रपती भवना मेरेन डॉक्टर कलाम हांच्या जिवितांतल्यान लाखांनी लोकांक प्रेरणा मेळ्ळ्या मजगती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नामनेचे शास्त्रज्ञ आणि आदले राष्ट्रपती अब्दुल कलाम हांकां आयज राष्ट्रपती भवनात आर्गां ओंपली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कलाम हांच्यांनी राष्ट्र निर्मितीत दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय करूंक तांकां आर्गां ओंपल्या
सोशल मिडियाचेर प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगला की कलाम हांच्यांनी काय बेसबरी पुस्तकां बरयल्यात तशेंच तांकां तरणाट्या पिळगे व्हड लोकप्रियता मेळ्ळी. महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगरात मिनी बस आणि ट्रकांमदी जाल्ल्या अपघातात 12 लोकांक मरण आयला जाल्यार 23 लोक जखमी जाल्यात. काल राती उसरा समृद्धी एक्सप्रेसवेचेर हो अपघात जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख उक्तायला. अपघातात मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान 2 लाख रुपया दिवपाची घोषणा प्रधानमंत्री मोदी हांणी केल्या. अपघातात जखमी जाल्ल्यांक ह्या निधींतल्यान 50,000 रुपया दितले. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी अपघातात मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 5 लाख रुपया दिवपाची घोषणा केल्या. ICC क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तीत काल भारतान पाकिस्तानाक 7 गड्यांनी हारयले. ह्या जैता सयत 6 गूण मेळून भारत गुणवळेरेंत पयले सुवातेर आसा. हे सर्तीत आयज इंग्लंड आणि अफगाणिस्तान मदीं खेळ सुरू आसा. नवी दिल्लींतल्या अरुण जेटली स्टेडियमार ही मॅच जाता. इंग्लंडान कुरबावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. निमणी खबर हातात आयली तेन्ना अफगाणिस्तानान 167 धांवड्यो काडल्या जाल्यार 4 गडे वगडावन ह्यो धांवड्यो तांच्यांनी काडल्या. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.